नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. मंगळारा सकाळीं सांकवाळ पंचायतीच्या 11 पंचायत वांगड्यांतल्या 9 पंचायत वांगड्यांनी सरपंच रमाकांत बोरकर हांच्या आड अविश्वास थारावाचो प्रस्ताव दाखल केला. पंच वांगडी गिरीश पिल्लय, तुळशीदास नायक, कविता कमाल, नारायण नायक, हरीश कदर, गोविंद लमाणी, नंदिनी देसाय, सुकोरिना आनी सतीश पडवलकर हांच्यांनी अविश्वास थारावाचो प्रस्ताव बिडिओक भेटयला. वेळी मतदारसंघातले चिंचिणीचे सॅम्युअल आवरटगी हांणी मंगळारा आम आदमी पक्षांत प्रवेश घेतलो. आम आदमी पक्षाचे म्हणयारे वाल्मिकी नायकान सॅम्युअलाक पक्षांत प्रवेश दिलो. येवपी विधानसभा वेंचणुकेक गर्दी टाळपा खातीर म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. एका मतदान केंद्रार 1000 वयर मतदार आसचे नात. 5 जानेर 2022 मेरेन मतदारांची निमणी वळेरी तयार जातली म्हण अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण सावंत हांणी म्हायती दिल्या. गोंय विधानसभे खातीर एसटी समाजाक 12% आरक्षण दिवपा संदर्भांत सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर आनी हेरांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयान वेंचणूक आयोग, फेररचना आयोग आनी मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक नोटीस दिवन 24 ऑक्टोबर मेरेन जाप सादर करपाक सांगल्या. जाल्यार 27 ऑक्टोबराक फुडली सुनावणी जातली. आदले शिक्षण सचिव शक्ती सिन्हा संवसाराक अंतरले. 1990 ते 1995च्या काळात ते गोंयांत आशिल्ले. नोकर भरती, नव्यो येवजण्यो, नव्या प्रकल्पांचे उक्तावण वा बुनयादी फातर 31 डिसेंबर 2021 पयलीं पुराय करपाचो आदेश सगळ्या खात्यांक दिला. 7 ऑक्टोबराक सांजेच्या 5:30 वरांचेर सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी म्हत्वाची बसका आपयल्या. आदले मंत्री तशेंच आतांचे काँग्रेसीचे फुडारी मिकी पाशेको आनी हेर 2 जाण दर्यावेळेर गाडी चलोवपाच्या प्रकरणांतल्यान मुक्त जाल्यात. मडगांवच्या GMFCन हांच्या आड सुरू आशिल्ली कारवाय बंद करपाचो आदेश दिला. घरमालकाचे ATM कार्ड चोरून बँकांतल्यान 80,000 रोख रक्कम काडून मोबायल वा हेर वस्तू धरून सुमार 1.5 लाखांचे चोरी प्रकरणांत साळगांव पुलिशेन भूषण जाधव ह्या मूळ महाराष्ट्रांतल्या कॅरटेकराक अटक केल्या. पर्यटन आतां हळूहळू गोंयांत सुरू जावपाक लागला. आमी त्या तरेन कामाक लागल्यात. आमचें गोंय पर्यटनाचेर अवलंबीत आसा. आमकां ड्रग्स घेवपी पर्यटक गोंयांत नाका म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान म्हळां. भाजपाक घरा धाडटले तर सगळ्या समविचारी पक्षांनी युनायटेड ऑपोजिशन म्हण एकठांय येवपाची गरज आसा अशें पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे उलयला. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.